मगाच्या बाबयनी न्हू परत हांव न्हू एक थोड्या दिसांत हांव न्हू हांगा एका फाटल्यान एक पावस एका फाटल्यान एक पावस एका फाटल्यान बरो पावस आयलो इल्लें रावलें बरें जालें परतून वतलो पावस शिरांदरांनी पावस वतलो सकडी म्हणूंक लागलो असलो पावस आमी पळोवना म्हूण खंयच्या तराचो कोडयाळांत पावस एका फाटल्यान एक शिरांदरांनी पावस आयलो एका फाटल्यान तेता थोडे म्हणाले ओ एका पयसावन एका फाटल्यान एक पावस येताना आमकां उडास येता एका फाटल्यान एक कश्ट आमकां येतात कसो पावस एक पळय व्हडल्यान आयलो तितके रावल्या बरें जालो परतून वतलो तशेंच आमकां एकल्याचें जालें सगळी कश्ट ताची कश्ट परिहार जाता म्हणटा आनेकल्याचे कश्ट आनेकल्याचे कश्ट जाताना आनेकल्याचे कश्ट एका फाटल्यान एकल्याचे कश्ट एका फाटल्यान एकल्याचे कश्ट देखून मगाच्यान हे कश्टां त्या वेळार आमी कितें करचें गी आमी कांगाल जाली हांव म्हणटात आमी कांगाल जाली हांव म्हूण एका फाटल्यान एक कश्ट येतात आमी बिलकूल कांगाल जाली हांव कितें करचें म्हूण कळना म्हणटा तशें देखून मगाच्यान एक आमी उडास दवरया पवित्र पुस्तकांत दुसऱ्या इतिहास पुस्तकांत 20वा अध्याय 7वा श्लोकांत लोकान कितें केलें एका फाटल्यान एक पावस आयिल्ल्या बरी एका फाटल्यान एक तांचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी कितें केलें म्हूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां देखून आमी काल करचें गे म्हळ्यार मगाच्यान एका फाटल्यान एक कश्ट येताना आमी कितें करचें गे म्हूण देखून आमी काल करया म्हळ्यार तांणी केल्ल्या बरी करचें तांणी लोकान मागलें कश्टांत ताणें राखलो उडासान ताणें मागलें कश्टांत देवान तांकां राखलें कशें राखलें देवान तांकां एका कुद्र्यार तावन कठीण पावसाक आवरायल्या वेळार न्हंयत कुद्र्यार लोक सांपडलो आनी त्या वेळार त्या कुद्र्यार तावन हायलँड म्हणटा आमी त्या कुद्र्यार आसतना देवान तांकां एका विचित्र तरान तांकां बचाव केलें देवान तांकां बचाव केलें हें बचाव केल्लें तांणी सदांच्या सस्तांच्यान उडास दवरलो ते पुर्वज मेल्ल्या वेळार तांच्या भुरग्यांनी तांचे वडील मेल्ल्या वेळार तांच्या भुरग्यां संततीच्यान हें कुद्र्यार तावन देवान तांकां अजापां करून महाअजाप करून ताका राखलें ताणें उडास दवरलें आनी तांणी मागलें देखून लोक कश्टा वेळी मागणें करता सुरू करता उडास करून हर एक तांचें मागणें सुरू करता कश्टा वेळी मागतना लोक तें मागणें सुरू करता कितें म्हळ्यार सुरू करता उडास करून देवान कितें केलें तें देवान आदीं कितें केलें तें उडासा काडटा आनी मागणें करता आनी लोक देव कोण गी देव कोण तो कोण जावन आसा देव कोण जावन आसा हू इज देव कोण जावन आसा तें उडासा काडटा देव सगळो पोदवेदार सर जाणारी सर सत्यवंत तो ओमनिशंट सगळ्यांनी आसा ओमनीपोटंट सर पोदवेदार तो सर्वभौमत्व ताचें आनी दुसरें कितें म्हळ्यार लोक हें देव कोण जावन आसा देव कोण जावन आसा म्हूण नियाळटा आनी देवाक अर्गां दिता तो कितें जावन आसा आनी कितें करता देव कितें जावन आसा देवान कितें केलें ताका अर्गां दिता लोक देखून तांणी फाटीं पळोवना देवान वाट दाखयली तांकां देवान वाट दाखयल्या वेळार तूं फाटीं पळयनाका तुका देवान इज्रायल वचोंक एक वाट दाखयल्या तुका गल्फाक वचोंक एक देवान वाट दाखयल्या आतां फाटीं पळयनाका त्या वाटेंतल्यान मुखार वच तुजें जिवान तुज्या कुटुंबाचें जिवान बांदून हाड विबाडी नाका फाटीं पळयनाका आदल्या सालीक तूं येनाका फाटीं पळयनाका त्या तुवें देवान दाखयले वाटेन मुखार वच ते एक दुस्मान राय जोसेफाताक वेडो घालतात आनी ताका नाश करून पळयतात आनी तेन्ना लोक कठीण मागता ताका मागणें करता लोक ते आमी वाचता जोसेफाताच्या ग्रंथांत वाचता देवा तूं बोळादीक आनी पावरफूल इतिहासाच्या ग्रंथांत दुसऱ्या इतिहासाच्या ग्रंथांनी वाचता देवा तूं कितलो बोळादीक कितलो पावरफूल तूं म्हणटा लोक ताचो पावर ताचें बळ देवाचें बळ लोक वळखता देखून मागणें करतना केदाळे आमी देवा वगळचें फस्टेच्यान देवी घालचें म्हजी पिडा गूण कर म्हज्या कुटुंबाची पिडा गूण कर म्हज्या भुरग्यांची पिडा गूण म्हज्या भुरग्यांक काम पयलें देवा तूं बोळादीक देवा तूं पावरफूल देवा तूं सर्वस्वर म्हणून तो देव कोण जावन आसा गी देव बळादीक जावन आसा देव कृपेचो सागर जावन आसा
देव कोण जावन आसा तें वळखो. देव काकुळटीचो सागर जावन आसा वळखो तूं. देव मोगाळ तो जावन आसा, मोगाळ जावन आसा तें वळखो तूं. देव कोण जावन आसा म्हूण वळखो. देव बुजावणदार जावन आसा तें वळखो. देव तुका राखता, संरक्षण करता, तुका सोडयता तें वळखो. देव कोण जावन आसा, तुजो सोडोंदर जावन आसा हें वळखो. देव आमी वळखाचें. हें वळखल्या उपरांत देवा तूं बळादीक, तूं पावरफूल म्हळ्या उपरांत तुजे मुखार कोण रावात म्हजो दुस्मान? रीण रावात की, तुज्या मुखार म्हजी पिडा रावात की, तुज्या मुखार म्हजो खंयचो दुस्मान तुका रागात? तुजे मुखार म्हजें रीण 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 रावात की, तुजे मुखार म्हाका दोशी दिता ती म्हजी शेजारी रावतीत की. तूं बळादीक न्ही, तूं पावरफूल न्ही. हें जायचें आमचें मागणें. दुखणूं केदाळे दिमी घालून घेताना देवा मुखार दिमी घाल. देवा तूं कोण जावन आसाय? म्हजो सोडवणदार जावन आसाय, तूं बळादीक जावन आसाय, तूं बोगसण्याचो काकुळदार जावन आसाय, तूं म्हजो मोग करतलो म्हजो बाप जावन आसाय. ताच्या मागीर तितलें म्हणल्या उपरांत ताच्या मागीर तुजे मुखार कोण रावात? म्हजी पिडा रावात की, म्हजी तकली पडापड रावात की, म्हजी आळसाय रावात की, म्हजें नेनारपण रावात की, म्हाका कितें जाय तें म्हणचें. कॅन्सर रावात की, पोरयेक आयिल्ली ती दोगां ल्हान भुरगीं आसात, कॅन्सर आसा आनी कशें ह्या भुरग्यांक सोडून वयचें म्हणटा ती. देखून देवा तुज्या मुखार कॅन्सर रावात की. आनी एकल्याक ब्रेन स्ट्रोक जाला, ब्रेन स्ट्रोक जाला, हे कुसूत गेल्या, हार मारल्या ताका. देखून सोम्या तुज्या मुखार स्ट्रोक रावात की. तुज्या मुखार किडनी फेलियर एकल्याची, आब्रामाची किडनी फेलियर, तुज्या मुखार किडनी फेलियर रावात की. आनी एकल्याचें लिवर फेलियर, तुज्या मुखार लिवर फेलियर रावात की. आनी एकल्याच्या हार्टांत ब्लॉक आसा, तुज्या मुखार हार्टांत ब्लॉक रावतीत की. आनी कठीण रिणान पडला, तुज्या मुखार रीण रावात की. आनी एकल्याक गरजो जागो कोणोका फाल्यांत दिता म्हणून काणयल्ले मोग आनी बारीक कुशा हें करून सिंत्र्यो तो इकमोती सिंत्र्यो करून एका वर्सांत क्लोज रावन आनी फाटी येयले आनी 60 लाख दिले. आतां दिवंकूच दिना. तांकां रिकवरी करचे फाटीं काणयचे ते पयशे तांचे दुसरे नात. भुरग्यांक म्हणी कळ्ळां तीं रडटात. तांच्या मुखार एकमोती रावत की, सरीसपरा तूं बोळा दी, तुज्या मुखार एकमोती रावतात की. तुका हें आसा, तुका हें आसा. गॉड डीड यू नॉट, तुवें म्हणाचें तें समया तुवें तें करूं ना गे. माय गॉड डीड यू नॉट डू दीस फॉर मी? माय गॉड डीड यू नॉट डू दीस गिफ्ट दीस फेवर फॉर मी? तुवें वळखचें देवान कितें केल्लें तें. देवा तुवें म्हज्या खातीर तें करूं ना गे. देवा तुवें मतीर पिडा गूण करूं ना आदी. देवा तुज्या खातीर मागतना म्हज्या पुताक विजा दिवं ना गे. देवा तूं मागतना म्हज्या धुवेक एक बरी सैरीक दिवं ना गे. तुवें कितलें बरें नात पळय ती. देवा तुवें म्हाका कितलें करूं ना गे. तें म्हणचें तुवें वळखचें, हांवें वळखचें. आनी अर्गां दिचें आदल्या सिंगटींक उलाचकान. आतांचें मागचें मात न्ही, आदीं केल्लें. आमची पिडा मागतना पिडा गूण केल्ली, आमकां बरीं कामां दिल्लीं, आमकां प्रमोशन दिल्लीं, तें सगळें आमी मागचें. देखून पयलें आमी वळखचें देवा तुवें म्हाका इतलें करूं ना गे. म्हजें रीण फारीक करून तांकां दिवं ना गे. म्हाका वाटच ती दिसना म्हळ्यार वाट देखून ना गे. तें नवी वाट तातूंत जैत जोडूं ना गे. हांव अशें काम करून वयर येवं ना गे. तें वळखचें आनी देवाक अर्गां दिचें ओगलाप दिचें, अर्गां ओगलाप दिचें. देवान केल्लें सगळें वळखून ताका अर्गां ओगलाप दिचें. ते दाळ म्हजे एका फाटल्यान येयले कश्ट एक न पयस जातात. म्हजे कश्ट देवा मुखार उरनात. ते देवा मुखार गॉड सो पावरफूल. ताच्या मुखार कोण रावात? देवाचें उतर म्हणटा तुज्या मुखार कोण रावात म्हण तो लोक मागता. समया तुज्या मुखार कोण रावात म्हूण मागता. आमी मागतना समया तुज्या मुखार कोण रावात? खंयचे कश्ट रावत? एका फाटल्यान एक कश्ट रावतीत की तुज्या मुखार. समया तूं इतलो बोळादीक तुज्या मुखार कोण रावात? हें मागणें जावन आमचें. देवा तूं बोळादीक तुज्या मुखार कोण रावात म्हणून आमचें केकेत सांगून तुज्या मुखार कोण रावात? रीण रावात की, पिडा रावात की म्हूण आमी म्हणचें. आमचे दुस्मान कोण रावात? म्हाका दोशी दितलो कोण रावात? म्हज्यो खंयच्यो दोशी तुज्या बळादीक पावरफूल मुखार रावात. म्हज्या देवा तुज्या मुखार कोण रावात? म्हज्या देवा तुज्या मुखार कोण रावात? हें जावन आमचें मागणें दिसपडटें. दीस इज अ पावरफूल प्रेयर.